नेसायआयडीसीतले ब्लू ओशन एवर एस प्रायव्हेट लिमिटेड हे सोऱ्याच्या फॅक्टरीचेर इन्कम टॅक्साची धाड. बेंगळूरच्यान आयिल्ल्या पथकान ही धाड घाली. मोठी गुप्तता पाळून ही धाड घाली. फाटले वट्ट 4 दीस जाले ही धाड चलताली. मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हिणे घाल्ल्या मानहानी याचिके वयली फुडली सुनावणी आता 24 जानेराक जातली. फुडली सुनावणी जाय मेरेन कसलीच टिप्पणी करचे ना अशें प्रतिज्ञापत्र संजय सिंग हांचे वकील बोडके हांणी कोर्टात सादर केला. शुक्रारच्या सुनावणेक संजय सिंग मात हाजीर रावना. गोंय वैजकी महाविद्यालय ह्युमन मेटान्युमो व्हायरसाच्या सॅम्पलांची चाचणी करपाक तयार आशिल्ल्याचे जीएमसीच्या दोतोरांकडसून म्हायती मेळ्ळ्या. तशेंच निओनेटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिटाची कॅपॅसिटी वाडयतले खंय ह्या व्हायरसाच्यो कांय केसी भारतात सांपडिल्ल्यान फाटल्या कांय दिसां सावन लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या. भाजपाच्या बुथ जिल्लो अध्यक्ष पदा खातीर उत्तर आनी दक्षिणेंतल्यान नांवां निश्चित जाल्यात. उत्तरेंतल्यान दयानंद कारबोटकार जाल्यार दक्षिणेंतल्यान प्रभाकर गांवकाराचें नांव निश्चित जालां. मंडळ अध्यक्षाचे वेंचणुको बिनविरोध जाले उपरांत आतां भाजपाचे बुथ जिल्लो अध्यक्ष निवडणूक ह्या दोगांयनी शुक्रारा आपआपले उमेदवारी अर्ज दाखल केले. काणकोणा गालजीबाग वाठारांत खोल दरीत पडून खोतीगांवचे सुप्रिया गांवकार ह्या बायलेक आगताक मरण आयलें. गालजीबाग दर्यावेळेर सुकती आशिल्ल्या कारणान खोतीगांवच्यो 9 जाण बायलो तिसऱ्यो काडपा खातीर गेल्ल्यो तेन्ना घरा वतना ही दुर्दैवी घडणूक घडली. पुलिसांनी ह्या घडणुकेचो पंचनामा केलो आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या.
फोंडें नगरपालिकेन बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट दिल्ले प्रकरणात नगरसेवक शिवानंद सावंत आणि सर्टिफिकेट घेवपी सदानंद प्रभुगांवकर हांकां फोंडें पुलिशेन अटक केल्ल्या उपरांत फोंडें सत्र न्यायालयात 14 दिसांची न्यायालयान बंदखण दिल्ली. मात 10,000च्या वैयक्तीक हमीचेर कोर्टात जामीन मंजूर केला. कुंकळे येवपी 2 प्रकल्पां खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी सुवातेची पळोवणी केली. ह्या उक्ते सुवातेंत भलायकी केंद्र आनी भुरग्यांक खेळपा खातीर सभा तर जातले अशी माहिती आमदार युरी आलेमांव हांणी ह्या वेळार दिली. सरकारान दिल्ल्या आदेशाप्रमाण म्हापशेच्या कुचेली खडपावाडा वाठारांतली 3 बेकायदेशीर बांदकामां बार्देस प्रशासनान माते भरवण केली. सरकाराच्या जमनीचेर अतिक्रमण करून ही घरां बांदिल्ली खंय. फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरांत ह्या वाठारांतली सुमार 36 बांदकामां माते भरवण केल्ली. म्युच्युअल मायनिंग ब्लॉकाखाला येवपी वेदांता कंपनीच्या मीन प्रश्नाचो फुडार आतां न्यायालयाच्या निर्णयाचेर निंबून आसा. पिळगांवच्या शेतकारांनी हायकोर्टात धांव मारून वेदांता कंपनी आड याचिका दाखल केल्या. हे याचिकेचेर सोमारा 13 तारखेक सुनावणी जातली. गोमंतक टायम्साचो 3रो वर्धापन दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या वेळार गोमंतक टायम्साचो डिजिटल हेड स्वप्नील मालपाटक, गोमंतक टायम्साचे संपादक फ्रँकी ग्रॅशियस, गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक तशेंच गोमंतकाचे हेर ज्येष्ठ कर्मचारी आनी वांगडी हाजीर आशिल्ले.
फटवणूक, लाचखोरी, दादागिरी आणि हेर कांय आरोपांक लागून 2024 वर्सा वाटतं 20 पुलीस निलंबित जाल्यार 2 जाण सेवेंतल्यान बडतले. गोवा डेरीक नव्या प्लांटाची गरज आसा, मात दुधाचे कनेक्शन लाखा वयर व्हरपाचे टार्गेट पुराय जाल्या उपरांतूच नव्या प्लांटाचो विचार जातलो म्हणून सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगले. डेरीचे सुदारणे खातीर साबार पावलां उखल्ल्या, ताचोच भाग म्हणून नॅशनल डेरी डेव्हलपमेंट बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांक आता गोवा डेरीचो वेवस्थापकीय संचालक म्हणून नेमिल्ल्याची शिरोडकरांनी सांगले. राष्ट्रीय कार्यावळींनी लोकांचो सहभाग वाडोवपाच्या यत्नांत 26 जानेवारीक नवी दिल्लीच्या कर्तव्यपथ मार्गाचेर जावपी 76व्या प्रजासत्ताक दिसा परेड पळोवपा खातीर सुमार 10,000 खाशेल्या सोयऱ्यांक आपयल्यात, अशें संरक्षण मंत्रालयान कळीत केलां. स्वर्णीम भारताचे वास्तुकार म्हणून खाशेल्या सोयऱ्यांनी सरकारी येवजण्यांनी दिल्ल्या तांच्या उल्लेखनीय योगदाना खातीर तांकां वळखतात. ह्या 10,000 सोयऱ्यांमदीं सरपंच, आपत्ती वेळार खासा काम करपी, वॉटर वॉरियर, हातमाग आनी हस्तकला कारागीर आदींचो आस्पाव आसा. स्वर्णीम भारत विरासत और विकास हो प्रजासत्ताक दीस 2025च्या टॅब्ल्यू खातीरचो विशय आसा. परेडा वेळार कर्तव्य मार्गाचेर आपले टॅब्ल्यू दाखोवपा खातीर 15 राज्यां आनी केंद्र शासीत प्रदेशांची निवड केल्या. ते भायर 11 मंत्रालयां आनी केंद्र सरकार खात्यांची निवड जाल्या. भारतातल्या विंगड पर्यटन थळांक जोडणी दिवपाच्या हेतान बेगीनूच जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस सुरू करपाची आसा. वंदे भारताच्या जोडणेक लागून दोनूय शारांमदलो प्रवासाचो वेळ आता फक्त 3 वरांचो जातलो. बरोच काळ प्रलंबीत आशिल्ल्या ह्या जोडणीचे स्वप्न साकार जावपाचे आशिल्ल्यान हो एक म्हत्वाची जोडणी थारतली हातूंत दुबाव ना. सरकार 2026 वर्सा सावन मेक इन इंडिया येवजणे खाला रेल्वे गाडयां खातीर चाकां तयार करतले. रामकृष्ण फॉर्जिंग्स लिमिटेड आनी तितावट रेल्वे सिस्टम्स कंपनीतल्या चाक तयार करपी युनिटाक भेट दिल्या उपरांत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलें. ह्या क्षेत्रांत आत्मनिर्भर जावपाची सरकाराची मोख आशिल्ल्याचे ह्या वेळार मंत्री वैष्णव उलयलो. भारतात तयार जावपी रेल्वे चाकां ही भायल्या देशांतूय निर्यात करतले अशें तांणी सांगलां.
भारतातल्या देशी शस्त्रक्रिया रोबोटिक्स प्रणाली SSI मंत्र्यान 286 किलोमीटर अंतरावेल्यान 2 रोबोटांच्या आधारान दूर शस्त्रक्रियेवर विकासाची सर्जरी यशस्वीपणान केली. ह्या सर्जरींचो प्रयोग जयपूरच्या मणिपाल हॉस्पिटलांत चाललो. देखून यशस्वीरित्या जाल्ल्या कारणान फुडाराकूय हाचो उपेग करून अशाच पद्दतीन लोकांचो जीव वाटावपाक हे क्षेत्रात प्रगती करतले अशें दोतोरांचें म्हणणें. आधार कार्डातली माहिती अपडेट करपा खातीर UIDAI नागरिकां खातीर माय आधार ह्या पोर्टला वरवीं फुकट सेवा उपलब्ध केल्या. ही सेवा 14 जून 2025 मेरेन फुकट आसतली. तशेंच UIDAI ची मान्यताय आशिल्ल्या खंयच्याय आधार केंद्रांतल्यान ₹50 शुल्क भरून आधार अपडेट सुविधा घेवपाक शकता. नागरिकांनी आधार नोंदणी केल्ल्या तारखे सावन 10 वर्सांनी वळखपत्र पुरावो, नामो आनी हेर माहितीच्या पुराव्या सयत एकदा तरी आधार कार्ड अपडेट करपाचो सल्लो दिला. आधार अपडेट दवरिल्ल्यान जीण सोपी जावपाक तशेंच सेवांचो लाव घेवपाक मजत जाता. तशेंच आधार कार्डांतली म्हायती अचूक उरता. त्या खातीर लोकांनी ह्या सेवेचो लाव घेवन आपल्या आधार कार्डांतली म्हायती अपडेट करून घेवची. आदिवासी कल्याण खात्या वतीन अनुसूचित जमातीतल्या ST विद्यार्थ्यांक आर्थीक मजत दिवपा खातीर गगन भरारी शिक्षा येवजणेची अंमलबजावणी करपात येता. ह्या येवजणेचो लाव घेवपा खातीर खात्यान अनुसूचित जमातीतल्या विद्यार्थ्यांकडल्यान 15 जानेवारी 2025 मेरेन ऑनलायन अर्ज मागयल्या. ह्या येवजणे खाला अनुसूचित जमातीतल्या विद्यार्थ्यांक जेवण आनी प्रवास खर्चा खातीर अतिरिक्त आर्थीक मजत दितात. तशेंच ह्या जमातीतल्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांक खर्चा खातीर लेगीत आर्थीक मजत मेळटली. ज्यांच्या कुटुंबांची वर्सुकी येणावळ 5 लाखां परस चड ना ते ह्या येवजणे खातीर पात्र आसतले. ह्या येवजणे खातीरची पात्रताय, नेम, अटी आनी हेर म्हायती खातीर https://tribalwelfare.go8.gov.in चेर उपलब्ध आसा. कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन पश्चिम विभाग सांस्कृतिक केंद्र उदयपूर हांच्या जोड पालवान दर्या संगम कला अकादमी कांपार 17 जानेवारी ते 26 जानेवारी 2026 मेरेन आयोजीत जावपी वर्सुकी राष्ट्रीय लोकोत्सवात गोंयच्या कलाकारांचे खासा पेंटिंग्स आणि शिल्पकला प्रदर्शन आयोजीत जातले. गोंयचे नामनेचे लेखक सर्गेस्त रवींद्र पाप केळेकार आणि सर्गेस्त मनोहर राय सरदेसाय हांच्या जन्मशताब्दी वर्सा निमतान आयोजीत करतले. या कला प्रदर्शनात भाग घेवपा खातीर गोंयचे चित्रकार आणि शिल्पकारांकडल्यान प्रवेशिका मागयल्या. 13 ते 14 जानेवारी 2025 मेरेन कला अकादमीच्या कार्यालयात सक्तीची आसा. पडीक शेतां लागवडी खाला हाडून शेतकारांक उर्बा दिवपाक सरकार आतां फावो ती उपाय येवजण करतले अशें मया जाल्ले बसकेंत थारला. ना दुरुस्त बांद, खारफुटी आनी हेर कांय समस्यांक लागून कांय शेतां करप अडचणीचें जाल्लें आसा. मयेच्या पंचायत सभाघरांत दिवचल प्रोग्रेसिव्ह फार्मर्स कंपनीन आयोजीत केल्ले बसकेक शेतकी, WRD आनी हेर सरकारी खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. हे बसकेत शेतकारांनी आपल्यो समस्या मांडल्यो. बसके उपरांत फार्मर्स कंपनीचे प्रतिनिधी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी मये वाठारांतल्या मुळा खाजन मानशेची पळोवणी केली.
शेती व्यवसायात आधुनिक तंत्रज्ञान आयले उपरांत पारंपरिक पद्धतीन म्हळ्यार जोत बांदून शेतां करपाचो प्रकार फाटीं पडला. मात दिवचलच्या मये गांवांत अजून हो प्रकार पळोवपाक मेळटा. जनार्दन कारबोटकार हो आयज मेरेन जोत बांदून शेतां करपाचो ताचो यत्न चालू आसा. बिरेस्तारा करसंगे बोरिया हांगा जुवान मिनी भास हिच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केले. उजो पालोवपी दळान घडणूक थारो वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. मात उजो लागपाचें कारण अजून स्पश्ट जावना. सुमार 4 ते 5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची प्राथमीक म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. हे घडणुके वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळिल्ली. भारताच्या राष्ट्रीय महामार्गाची जोडणी फाटल्या दशकात 60% वाढल्या. 2014 वर्सा 91,288 किलोमीटर इतली आशिल्ली ती आता 1,46,195 किलोमीटर इतली वाढल्या. देशातल्या स्थलांतरितांचो पॅटर्न वेगान बदलता. 2011 सावन 2023 मजगती 12 वर्सांत अशा लोकांचे प्रमाण सुमार 12% देंवलां. 2011 देशांत स्थलांतरितांचो आंकडो 45.57% आशिल्लो. 2023 तो 40.20 कोटी उरला. स्थलांतरितांचो निर्देशांक पळयल्यार 2011 तो 38% आशिल्लो. 2023 तो 29% जालो. सध्या 75% परस चड स्थलांतर आपल्या मूळ गांवापासून 500 किलोमीटरच्या अंतर पुरते मर्यादित जाले. भारताच्या अंतराळ संशोधन संघटनेत इतिहास रचपाक परत एक फावट यश मेळ्ळें. हे खेपे अंतराळांत वनस्पत वाडोवपाचो विशय आसा. इस्रोन आपल्या PSLV-C60च्या POS-4 मिशनांतल्यान मायक्रोग्रॅव्हिटीत वालाच्या बियांचे जंतुनाशक करपाक यश मेळिल्लां. हो खाशेलो प्रयोग ज्ञानाच्या संवसारांतले व्हडले पावल आसा. तशेंच फुडाराक अंतराळांत मनशाचें जिवीत तिगोवन दवरपाचे दिकेनूय घट्ट बुन्याद घालता. हो प्रयोग करपा खातीर अत्यादेवत मॉनिटरिंग तंत्रज्ञानाची उपकरणां बसयल्ली. देखीक उच्च दर्जाचे कॅमेरे, ऑक्सिजन आनी कार्बन डायऑक्सायड मेजपाचे सेन्सर, तापमान मॉनिटर आनी जमनीचे ओलसाण सोदून काडपाची उपकरणां हांचो आस्पाव तातूंत आशिल्लो. ह्या सगळ्यांतल्यान ह्या प्लांटाचो सेगीत आढावो घेतले. 4 दिसांत लिवडाचे बियो यशस्वीपणान जाल्यो आनी रोखडेच तांकां पानां येवपाची शक्यताय आसा.